मोगाच्या भावान भयणो आमी आतांच आयकलां सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव उबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो अदाव. आमकां सगल्यांक जायत्यो उर्बा आनी आशा आसात. आमकां संवसार जोडून घेवपाची जायती इच्छा आसात. आमकां गिरेस्तकाय जाय, आमकां जायत्यो वस्तू जाय, आनी आमचे कडेन पयशे आसल्यार आमकां जाय तें घेवंक जाता. तेच परीन संवसारांत आमकां फामादूय जावंक जाय, आमकां जैतिवंत जावंक जाय, आमकां शक्तिवंत जावपाची आमी केन्ना केन्ना स्वप्न येतात. आयज आमी हे आतांच ह्यो वस्तू आमी ज्यो स्वप्न येतात त्यो आमकां संवसारीक वस्तू त्यो बऱ्यो, त्यो वायट न्हय, पूण त्यो संवसारीक वस्तू आमकां देवा कडल्यान पयस व्हरूंक फावना. संवसारीक वस्तूंचे आनी आमच्या देवा कडलो संबंद जरी तर ती मोडीत जाल्यार तें सारकें न्हय, तें गरजेचें न्हय. तेन्ना आमी आमच्या जिविताचेरूच नियाळ करूंक गरजेचें. आमी तर आमचें जिवीत फकत हे संवसारीक वस्तूंचेर आदारीत जाल्यार आमचें तें भितरलें आत्मीक जिवीत आसा तें एक हॉलो कशें, ताका एक पोकें कशें जातलें. ह्यो सगळ्यो संवसारीक वस्तू आमी चिंतात गिरेस्त जावपाची, फामाद जावपाची, शक्तिवंत जावपाची, जैतिवंत जावपाची, त्यो आमी दुसऱ्यां खातीर आदाराक पावूंक आमी तरी उजार केल्यो जाल्यार त्यो तांकां बरें करूंक जाता. नाजाल्यार आमी आमचें आख्खें जिवीत तांचेरूच आदारून दवरीत जाल्यार त्यो आमकां देवा कडल्यान पयस करूंक वतात. एक बॅलन्स कशें आमी आमच्या जिवितांत दवरूंक जाय. आमचें संवसारीक आस आनी आमची धर्मीक आस, हातूंत मदें आमचे धर्मीक आसी ना जाल्यार आमी आमचें जिवितांत सगळें बरेंपण आमी आसचें ना, खुशालकाय आसची ना. संवसारीक वस्तू आमकां दितात, थोडी खुशालकाय दितात, चड न्हू, पूण आमी देवाचेर आमचो विस्वास दवरलो, आमचो भार दवरलो जाल्यार आमकां तें भितरल्यान आत्मीक खुशालकाय मेळटा. आयज आमी आयकलां जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक सोदता ताणें आपल्याकूच पाट करची, आपलो कुरीस उबारचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. आनी आयज आमी सांत क्लारा हाची परब समोर उमतां. एक बऱ्या घराण्यांतली ती, तिचे लागीं जायती गिरेस्तकाय आसली, पूण ती देवाच्या मोगान इतली लासताली ती ताणें आख्खें सोडून देवाचो जेजूकूच आपल्या जिविताचो दोनी केलो आनी ताच्याच पावलांनी ती चलूंक लागली. ती गरीब कशी रावंक लागली आनी जेजूचेरूच आपलो भावार तिणें दवरलो. आयज आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आनी हे भाग्यवंताचेर नियाळ करता आसतना आमी जेजूक आमच्या काळजांत आपणावंक आमी वावरुया आनी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक, आमच्या समाजांत आमच्या भाव भयणीक एक बरेपणाचें जिवीत जिवंक, भाया भयणी मदें आदाराक पावूंक, तांचें एक मोगाचें जिवीत जिवंक आमी वावरुया.